नमस्कार. आनीक आयज हो मेन हेतू आमचो हे प्रेस घेवपाचो म्हणल्यार एकूच कारणाक लागून देव बरें करूंक म्हणून आमच्या आमदार आनी लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमांव म्हाका लोकांक सांगपाक जाय की जेन्ना आमचो आमदार जोकी आलेमांव आशिल्लो तेन्ना ह्या आमच्या वाठारांत ह्या आमच्या मतदारसंघांत भरपूर उदरगत जाली. आनीक कांय गोश्टी अश्यो आसात त्यो हे पळय तेणें करून दवरिल्लें बस स्टँड जावं आमचें चिफ्टन मेमोरियल जावं फ्रिडम फायटर पार्क जावं हे सगल्यो मोठे जे प्रोजेक्ट आशिल्ले ते मल्टीपर्पज हॉल जावं आमच्या माटिकोट्यां हे सगल्यो ताज्या नंतर तो हारल्या त्या उपरांत ताज्या नंतर 2 आमदार येयले आनी ते रुलिंगाक आशिल्ले आनी एक आमचो काँग्रेसान येयल्लो तो परतून रुलिंगाक जाल्यार गेल्यार आमची कामां जातलो म्हूण तो सांगून गेल्लो पूण कांयच हे सगळे हे प्रोजेक्टांचे मेंटेनन्स जावंक ना. आनी ते आयज ही तांची परिस्थिती पयल्यार तुमकां गमता आसतली. तो हांव मागता पत्रकारां लागीं तेमी हेजेर एक मातशें फोकस मारचो आनी दाखोवचें लोकांक हाजी परिस्थिती कशी आसा ती. सांगपाचें म्हणल्यार आतां 10 वर्सां उपरांत जेन्ना बाब युरी आलेमांव आमगेलो आमदार जालो तेन्ना तेणें आपणाले काँग्रेस पक्षाक रावून ताणें आपलें काम करपाचें सुरवात केली. हे आतां हे मोठे प्रोजेक्ट हेजे धेडीन पडे करून दवरले तेजे सगल्यांचें मेंटेनन्स जावपाक सुरू जालें. पयलें आमी बस स्टँड गेलें आख्या बस स्टँडाचो आखो वयली पत्री वचोन थिंग उदक पडून सारकी शॉपां सारकी हें जातालीं तें आख्खें ताणें रिपेर करून आज बस स्टँड परतून जाग्यार हाडला. तेच भाशेन आमचो ग्रावंडाक सगळें आख्खें फेन्सिंग करून आनीक इवन क्रिकेट पीच आमी करून दिल्या. आज भुरगे जायते थंयसर येवन खेळटात आनीक एक बरी सुविधा थिंगा तयार जाल्ली आसा. तेच भाशेन मल्टीपर्पज हॉलाचें बी टेंडर जालां. थंयसर एक फुटसाल ग्रावंडूय बी येयला नवीन. आनीक हे आज म्हाका सांगपाचें मोठी खुशालकाय म्हणल्यार आज हें फ्रिडम फायटर हें पळय फ्रिडम फायटर मेमोरियल पळय आसा हे आमचे जे पळय स्वतंत्र सैनीक जे आमी रक्त दिलां आमचे गोंय सांबाळपाक आमचे भारता खातीर आमच्या गोंयच्या खातीर हे हांकां मान सन्मान दिवपा खातीर हें घडून हाडलें बाब जोकीन. पूण ताची मेंटेनन्स जायना आनी ताची परिस्थिती अशी जाल्या. पूण आयज हांव खुशाल कित्याक आयज हो टेंडर हांगासर येयल्लो आसा. आज हेराल्डाचेर येयला आनीक 1,17 लाखांचो हो टेंडर जावन आसा आनी हो टेंडर आतां काम रोखडें सुरू जातलें. आनीक हांगा ही सगळी सुविधा ही भुरग्यांक खेळपाची कितें आशिल्लें पळय तें सारकें जाग्यार पडटलें. ही नांवां जी सगळीं गेल्यान आमच्या फ्रिडम फायटरांची ती परतूनय आतां नवीन जातलीं. आनीक तेजे भायर बाब युरीन मोठें काम केलें म्हणटा तें आमगेलें जे पळय आमचे स्वतंत्र सैनीक आशिल्ले आमचे हो रिवोल्ट हिंगा 1583 जो रिवोल्ट जाल्लो तो आयज तेणें आमच्या एक भुरग्यांच्या स्कूल बुकाचेर हो थंयचो चॅप्टर घातलेलो आसा. आयज भुरग्यांक गमता की कुंकळे एक हिस्टोरीक विलेज आनीक आमच्या पुर्वजांनी कितें केलां तें. सो हांव काळजानसून सगळ्या आमच्या कुंकळकाराच्या नांवान आनी आख्ख्या मतदारसंघाच्या लोकांच्या नांवान बाब युरीक चड काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा. आनीक रेव्होल्युशनरी आनी स्वाभिमानी कुंकळकार जमलेले आहा की आमचो आमदार बाब युरी आलेमांव कॉंग्रेच्युलेट करपाक हो फ्रिडम फायटर्स मेमोरियल पार्क जो लोकांचो डिमांड आसलेलो की हो रिफर्बिश जावन रिनोवेट जावपाक जायो. आनीक एक टायम आसलेलो जेन्ना गोंयकार मोठ्यान म्हणटाले आनी कुंकळकारां स्पेसिफिकली सांगताले की बाबा तुमचो आमदार जोकीम आलेमांव इज द फादर ऑफ डेव्हलपमेंट. त्याच भशेन हांव गोंयकारांक आज सांगता की युरी आलेमांव इज द लिडर विथ विजन आनी तेका खबर आसा की तेजें विजन हाव इट हॅज टू बी टर्न इनटू रियलिटी. आतां जो आमचो लिडर आसा कुंकळकार आमचे सगळे आतां उलयता की बाबा वॉट एवर ही प्रॉमीस ही डिलिवर्स. तेजे सदांच एक म्हणणें आहा की आपूण फाटीं म्हजे लोक पयलीं आनीक ही इज कमिटेड टुवर्ड्स द वेलफेअर डेव्हलपमेंट अँड प्रोग्रेस ऑफ हिज कॉन्स्टिट्युएन्सी अँड द एंटायर गोवा. आतां हे थोडे पॉलिटिकल एक्टर्स एक्टिवेट जाल्ले आहा आनी तांकां हांव म्हणटा सिजनल फ्रॉक्स
कित्याक म्हणटा तांकां सिग्नल फ्रॉग की तांकां हे आमचे बिझनस टायकून्स आहा, हे आमचे इंडस्ट्रीज आहात, तेमी तांकां एक फायनान्स करून आमच्या आमदाराच्या विरुद्ध केल्लो आहा. आनी कित्याक केल्लो आहा की त्यांच्या बेनिफिटाक लागून की आमदार तांकां आयकना. आनीक आज हे पॉलिटिकल एक्टर्स तांकां एक क्वेश्चन विचारपाक सोदता की तुमी जे आमच्या आमदाराचेर टिका करता, तुमी सांगपाक जाय जेन्ना तुमी सिस्टमाक आसलेले तेन्ना तुमी कितें केलें, कुंकळकाराक लागून तुमी कितें केल्लें हें कुंकळकाराक कळोन येवपाक जाय की हे मनीस तेन्ना गोवोरमेंटाक एंग मान आसलेले तेमी कुंकळकाराचे तेंचे कमिटमेंट कितें आहा. आनी त्याच भशेन आमचे हे टिका करता तांकां एवरी मनशान आमच्या कुंकळकारान तांकां एक क्वेश्चन विचारपाक जायो की तुमी हे सेक्युलर वोट डिवायड आमी तुमकां करपाक दिवपाचे ना. खुशालकाय दिसता कित्याक जवळ जवळ आतां म्युन्सिपालिटी कावन्सील आशिल्लें पळय तेन्ना एक युरीचो ताणें एक स्वप्न हें केल्लें युरीन तें म्हाका उगडास आसा की सगळ्यां पयलीं हो पार्क जो आहा पळय हो पार्क रिन्युएट करता म्हूण तेगे एक हें आशिल्लें आनी ताणें सांगून दिल्लें जेन्ना तेगे जे इलेक्शन टायमार की हो पार्क आपूण सारको करून दितलो म्हणून. पण आयज ती सारको दीस स्वकार तेगे स्वप्न आहा पळय स्वकार जाता स्वता जाता तो म्हाका दिश्टी पडलें की हे टेंडर पास जावं. जवळ जवळ आतां तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.